जुआंवाचें शुभ वर्तमान। जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव बरो गवली मेंढरा पासत आपलो जीव दिता। पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवली न्हय म्हूण आनी मेंढरा ताची काश्याची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पोलेता आनी मेंढरांक सोदून दिता आनी आपूण पार काडटा आनी लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनी दुस्पटायता। तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचें कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा। हांव बरो गवली, जसो बापान म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात आनी म्हज्या मेंढरा पासत हांव म्हजो जीव दिता। आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय। तीं म्हजो तालो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवली। हांव म्हजो जीव दिता आनी म्हज्या उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता। कोण म्हजो जीव जोंबून काडिना, पूण आपकशेन हांव म्हजो जीव दिता। म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा। ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या। देवाचें उतर हें।